म्हाका तरी दिसना की खंयचो वेंडर किंवा खंयचो वेंडराक आमचो म्युनिसिपालिटी वर्कर गाडी घालतलो. जर घातल्या जाल्यार तेचेर कारवाई जातली. चीफ ऑफिसरा कडेन आपूण आमी चेअरपर्सना कडेन आपूण आमी तेचेर कारवाई करतले. पयलीं पळयतले खरेंच जर घातला जाल्यार. जर खरेंच घातलें जाल्यार तेचेर कारवाई जातली. कारण वेंडर आसूं किंवा मार्केटान म्हणून भोंवता ताका गाळी घालपाक किंवा बॅड वर्ड्स दिवपाक वर्कराक रायट ना. तेचें काम आसा फक्त बरे भशेन सांगपाचें नाजाल्यार एक्शन घेवपाची. पण गाळी घालप किंवा भायल्या मनशांक जर गाळी घातल्या जाल्यार तेचेर एक्शन इच्छूक जातली. पण एक आमी पयलीं तेचेर सारकें हें करतले आनी मागीर तेचेर एक्शन घेतले. आणि जे काम करूंक सोदता तांकां काडूंक सोदताय. अरे ही जी बायलां आसा ही बाबडी हे जे पेरिशेबल आयटम म्हणटा आमी तांकां, म्हणजे ते वाट लागपी आयटम, ते आज जर खपोवंक ना जाल्यार फाल्यां मागीर वाट लागता, मागीर ते कोण घेना. ती बाबडी येवन हांगा उन्हा तानान बसता, 4 पयशे जोडटा आनी तांकां तुमी जोडूंक दिना. तांचेर तुमी अन्याय करता. हे कसलें सरकार तेच म्हाका कळना. आनी हे म्युनिसिपालिटी आसा, मुद्दम सांगनशें दिसता, तो कोण एक म्युनिसिपालिटीचो कॅब घालून खंय आयल्लो, तो हांकां बाबड्यांक गाळी घालता. अरे हांकां अधिकार कोणें दिलो गाळी घालपाचो? कोण नांव कितें, सतीश कितें नांव तेजें, ताका गाळी घालपाचो अधिकार बायलांक दिलो कोणें पयलीं? म्हणजे असल्या मनशांक एक तर म्युनिसिपालिटी काडून उडोवंक जाय आनी ताजेर पुलिसांन केस जावंक जाय. आम्ही त्यांना जापत देऊ ना. आम्ही आमचे त्यांचे सामान उचलून व्हरता म्हणाले, आम्ही सामान आमचे काढून व्हरता बाहेर मारता म्हणा. आणि थोड्या लोकांनी भरचे उरले, खंय तरी लोक गेली भायर, आणि थोड्या लोकांनी भरले, म्हणजे भरूंक ना तेका लागून तेंच्यानी गाळ मारली. बोललो आणि मागीर तेंच्यांनी हांगा एक गाडी मारून स्टार्ट केले. ते आयकना न्हू. कोण तो? ते म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपालिटी कामाक आसता. कामाक कितें म्हणपाक लागलो? ते आनी ते आपले भाजी आपले हाडून विकता जाल्यार तुमकां आनी हे लोकांनी आयज आमकां गरज आसा आनी हेचेरूच सगळे तेंचे एक्चुली हे व्हरपाक जेन्ना मार्केटान येता, हरशीं म्हणून मार्केट हे म्हापशाचें मार्केट सोंपयल्लें आसा, पण लोक येतात हे लोकल घेवपाक येता पळय तेन्ना हे बाकीच्या शॉपकारांनी एक्चुली धंदो जाता. आतां ती तशी सांगपी ना, ती सादी तांचें असोसिएशन ना, सो तेंकांय सतोवपाचें नवें एक स्टार्ट केलां. आमची रिक्वेस्ट आहा की जर तांकां गाळ घातल्या, कोणी तांकां शिवीगाळ केला जाल्यार चेअरपर्सनान येवन तांकां आदी सॉरी म्हणपा जाय. हातूंत कावन्सिलरांनी तशेंच MLAन फुडाकार घेवन बेगींतल्या बेगीन तांकां वेवस्थीत सारकी बसपाची सोय करपा जाय. सारकी ते फील्ड पडिला, घाण आसा थंय, कचरो कोण उचलना, त्या घाणीन ती बसता. हांगा ती भाजी घेवन बसता पळय, सगळी गांवठी भाजी, मुळे आसा, वाल आसा, काकडी आसा, ती खरी स्वयंपूर्ण. आनी तांचेर तुमी फक्त भाशणां करता पळय, तांच्या खुस्तार स्वयंपूर्ण अंत्योदय ते तुमकां शोभा दिना. सस्पेन्शन तेका हांगासून काडपाकूच जाय. तो ह्या ड्युटीचेर परत तेका घालप ना. आनी कंप्लेन म्युनिसिपालिटी कडसून वचपाक जाय न्हू. इवन बाकीचे हरशीं म्हणून फायली सेंटा आनी कितें सेंटा, आमचे चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन कंप्लेनूच घालिना, कित्याक आपुणूच सापडत म्हणून.